मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला। मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला। तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला। हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवडायल्या आनी हो फुटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिल्या। सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा। ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाता। देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। वाळपय बालभवनाची इमारत बिकट स्थितींत आसा आनी ह्या इमारतीक खूब वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गांची वेवस्था आसा। सुमार 90 भुरगीं ह्या बालभवनांत शिक्षण घेतात। मात बालभवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूब त्रास सोंसचे पडटात। तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। बालभवनाच्या छप्पराचेर माडाचेर नाल्ल पडून छप्परांतल्यान पावसाचें उदक भितर येता। जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूंक शकता। देखून सरकारान ह्या बालभवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची नाजाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बालभवन व्हरचें म्हूण लोकांची मागणी। बोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां। पंचमे प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचें तर हिसपा भायर लुकसाण जालां। पावसान मळ्यांतल्यान सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरान निराशा पडल्या। तवशे घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवून गेला। दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात। ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा। ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या। लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मांत आशिल्लो एक 14चो उतार्याचो क्लॉज काडचो अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें। कारण वर्सांतल्यान फकत 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यान ते रोयतात। देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें। निरंगालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो। उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली। गोय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोय खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडिसान संसदेंत केली। तेन्ना गोय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यादोचें म्हणणें।
आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात। आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला। सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची। अनुदान वाडयलें नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें। आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळेवेगळे आंदोलन केले। फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें। ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात। ही पळयात आजगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा। रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या। रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना। रस्त्याचे हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आजगावच्या बस धन्यांनी फोंडकुलांनी बसोन आगळेवेगळे आंदोलन केले। रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता। जोडून जर बसी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें करपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला। फुडल्या 8 दिसां भितर आजगावच्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या। दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळून जवळपास 1 कोटी रुपयांचो मालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या। एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडसी चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला। मुस्लिम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हांचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली। बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यान कोणूच नाशिल्लो। चोरांनी बंगल्याचे जनेलाचे ग्रिल्स तोडून भितर सरून ही चोरी केली। घरांतले रोख 9.5 लाख रुपया US डॉलर्स तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो। चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्यो काडल्यो। हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो। डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टीमी काडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। चोर बंगल्यांत वतनाचें दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेरांत चित्रीत जाला, मात ते अस्पश्ट आसा। नागवे रेडेघाट रस्त्याक अशी कोयराच्यो राशी वाडत आसा। ग्रामसभेन थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर CCTV कॅमेराज बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली। मात अजून मेरेन माऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत CCTV लावंक ना। देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा। ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या। लक्ष्य सेन हाणें बॅडमिंटन दादल्यांचे एकोडीन मेळिल्लें जैत। ऑलिंपिकच्या इतिहासांत दादलो एकोडीचे उपांत्य फेरयेंत पावपी लक्ष्य पयलो भारतीय थारलो। लक्ष्य सेन पदका पासून फक्त 1 जैत पयस आसा।
केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो। हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा। केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान येवकार दिला। हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो। लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली। तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो भितर आस्पाव करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो। खणी कसिनो आणि कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली। मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिली। आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केले। रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिलो। आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता। गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली। गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या। गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा। थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलां। नानोडा सत्तरी गांवांतली उदकाची समस्या तात्पुरती सुटावी जाल्या। सिगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वीज पुरवणीचेर तशेंच बांयांचेर परिणाम जाल्लो। हाका लागून नानोडा सत्तरी गांवांतले लोक उदका खातीर पादेशीर जाल्ले। गोंयभर उटंगराच्या पावसान धुमाकूळ घातला। नानोडा सत्तरी वाठारांत फाटले 25 दीस जाले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। सिगीत पडपी पावसाक लागून बांय कोसळिल्ल्यान बांयचें उदक दूशीत जाल्लें। हाका लागून थळाव्यांचेर व्हड संकट उप्राशिल्लो। कांय दीस तांकां टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण केली, पूण तोखणायेची गजाल म्हळ्यार बांबर गांवचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णू जोशी हाणें फुडाकार घेवन आपल्या बांयतलें उदक नानोडीच्या थळाव्यांक दिवन तांकां तात्पुरती उदकाची वेवस्था केली। हाका लागून नानोडीच्या थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां।
कोणाकूच खंय उदकाक लागून तळमळोवचें न्ही, विष्णू जोशीचें म्हणणें. आपल्या कडेन जाता जाल्यार आपणें मजत करचीच. फाटले 25 दीस जावन नानोडेचे थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. हे विशीं उदका विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जेन्ना विष्णू जोशी हांकां विचारले तेन्ना ते आपल्या बांयतलें उदक दिवपाक रोखडेच तयार जाले. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोळडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयला. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या धरण प्रकल्पांतल्यान सध्या मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. 4 गेटी उक्त्यो करून धरणांतलें उदक भायर सोडलां. दुसरे वटेन पावसाचो जोर सध्या कमी जाला. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या साळ गांवांत हुंवार येवपाचो सध्या तरी भंय ना. तिळारी धरणांतल्यान जलविसर्ग सुरू जालो काय शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या गांवांतल्यान लोकां मदीं धडकी भरता. सध्या तिळारींतल्यान मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. धरणाच्यो 4 गेटी उक्त्यो केल्ल्यो आसात. शापोरा न्हंय कुशीकच्या लोकांनी अलर्ट रावचे अशी शिटकावणी धरण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिल्या. फाटलीं 3 वर्सां सोडली जाल्यार ताचे पयलीं सेगीत 4 वर्सां साळ आनी कुशीकच्या गांवांक हुंवाराचो तडाखो बशिल्लो. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान गोंयच्या प्रशासना कडल्यान तिळारीच्या जलविसर्गाचो वेळचे वेळार आढावो घेतात. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरांत हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासान काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केली. दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्या. पॅरिस ऑलिंपिकांत मिश्र दुहेरी बॅडमिंटन सर्तीच्या निमणे फेरयेंत भांगरा पदक जिखिल्ल्या लियो युचॅनान आपली वांगडी हुआंग याकियोंग हिका सगळ्या सामकार डायमंड रिंग दिवन लग्नाची मागणी घाली.
व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरपी संवसारांत अब्जांनी लोक आसात. तातूंतल्या चडशांक ताचें व्यसनूच लागलां. पूण भारताच्या शेजारच्या बांगलादेशान व्हॉट्सॲप आनी इंस्टाग्राम सारख्या ॲपांचेर बंदी घाल्या. देखून आतां ह्या देशांतल्या नागरिकांक हे सोशल मिडिया ॲप्स वापरूंक मेळचे नात. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारख्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर शेख हसीना सरकारान कालच्यान बंदी घाल्या. प्रधानमंत्री शेख हसीना आनी ताच्या सरकारा आड खर आंदोलन सुरू आसा. नोकऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी करपाक लोक रस्त्यार देंवल्यात. देशांत कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या निर्माण जाल्या आनी बांगलादेश सरकारान खर निर्णय घेतल्यात. ते प्रमाण शेख हसीनाच्या सरकारान इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारख्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचेर आतां बंदी घाल्या. म्हापशेच्या काणका वाठारांत एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कूटरी सांपडिल्ल्यान थळाव्या मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. J11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कूटरी सध्या काणका वाठारांत वापरांत आसा. थळाव्यांनी ह्या संबंदी म्हापशा पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच पुलिशेन आनी आरटीओन ह्यो 2 स्कूटरी जप्त करच्यो आनी ह्या प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हड प्रमाणात पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडांत पालसणां कोसळपाचे घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो 350 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नुलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजतकार्यांत लश्कर नौदळ, NDRF, राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कुसून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 350 जाणांक मरण आयला. 206 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजुनूय पावसाचो नेट कायम आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून सांखळे दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकांत गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें.